ताळगावचो श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पीपीपीचेर लिजार वीज खाते पयलींचे वीज मीटर आता स्मार्ट मीटर बसोवन रिप्लेस करता। कामाक्षी देवी होमिओपॅथीक कॉलेज आणि गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालयाक सरकार ग्रांट इन एड दिवपाक सुरू करता। स्मार्ट मिटरिंग हितूर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांत ताजेर आमी तांकां सर्वीस प्रोवायडर घेतलेलो आसा। हाजें फक्त कितें जातलें सांगता, पयलीं कमर्शियल मिटर आनी 3 फेज मिटर डायरेक्ट मिटर हे जे आसा पयलीं तांकां कांय इंडिविज्युअल लोकां खातीर पयलीं घेवचें ना, पयलीं कमर्शियल आनी 3 फेज ह्या दोगांच खातीर। एक्चुअली बील म्हणजे कशें सांगता तुका, पयलीं ते गोवा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसीन GBISM एंड H गोवा बोर्ड ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसीन एंड होमिओपॅथी हे कंबायन बील आशिल्लें, ते स्प्लीट जावन आतां आयुर्वेदीक सेपरेट जालो ऑलरेडी। हे होमिओपॅथीक प्रॅक्टिशनरा खातीर रजिस्ट्रेशन आनी तेंचे रुल्स एंड रेग्युलेशन हाज्या खातीर बील आहा। पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट जे डिविजन जाल्लें आसा पयलीं, ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट, ताका हे रुल्स तेजे हे केले। श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम PPP बेसिसचेर आउटसोर्स केला टू रन करपाक। गव्हर्मेंटाचे जे दीस आसा ते गव्हर्मेंटाक फ्री ऑफ कॉस्ट उरतले, बाकीचे दीस जे आसा ते मेंटेन आनी हे ते सगळे तो करतलो आनी ही वील गिव द रेव्हेन्यू टू द गव्हर्मेंट वयले। इट इज अ डोम एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड, डोम म्हणून। For monthly license fees 25,25,000. Grant in aid status for the Kamakshi Devi Homeopathic Medical College आणि गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय। दोन्ही इन्स्टिट्यूशन दोन्ही प्रायवेटली चलताली, तांकां गव्हर्मेंटान ग्रांट इन एड दिवपाचें ठरयलां। तितून किर्लोस्कर प्रायवेट लिमिटेड जे आमोणा हांगासर IDC नावेली हांगासर आहा पळय न्ही, थंयसर आतां आमोणा पावर प्लांट लिमिटेडची जागा तांकां दिल्ली आसा आनी ONGC हाका तांचो IPA डिक्लेअर केल्लो आसा। किटोल केपें हांगासरली ONGCची 4 लाख चौखण मीटर जमीन कन्व्हेन्शन सेंटराक दिता। एक्झिबिशन हॉल आणि मॅनेजमेंट ट्रेनिंग फॅसिलिटी उबारपाक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून जाहीर केला। कामाक्षी देवी होमिओथेरपी कॉलेज आणि गोमंतक आयुर्वेदा महाविद्यालयाक सरकारी ग्रांट इन एड दिवपाचो निर्णय। सरकार होमिओथेरपी कॉलेजीचेर 10 कोटी जाल्यार आयुर्वेदिक महाविद्यालयाचेर वर्सुकी 12 कोटी मोडटले। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आणि साहिल मांद्रेकार।